गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान आज कुर्बानी दिवपाक कामाक सुरवात जाल्ली आसा। कांय दिसां पयलीं सावथ गोवाचे कलेक्टर यांनी परिसरांत जमाबंदी लागू केल्ली आनी ताका लागून कालच्यान हांगा कडक पुलीस बंदोबस्त दवरलेलो आसा। आज दिसभरांत 250 ते 300 गोरवांची कुर्बानी दिवपाची आसा। तशेंच फाल्यां आनी परवांय हें काम चालू उरतलें। सद्याक हांगा कडक पुलीस बंदोबस्त आसा आनी सगळे फोंडेचे DYSP आनी PI तशेंच डेप्युटी कलेक्टर हांगा ह्या स्थितीचेर लक्ष दवरीत आसा। उजगांवच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।